काणकोणच्या बस स्थानकाची स्थिती सामकी पिड्ड्यार जाल्या। हाचेर जनार्दन भंडारी आनी ताच्या वांगड्यांनी आवाज उखल्लो। हांगसर प्रशासनान लक्ष घालचें, लोकांची गैरसोय जाता हाचेर लक्ष घालचें म्हण मागणी जनार्दन भंडारीन केल्या। RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर। उदक ना हांगा आतां टॉयलेटीक तुमकां कितें प्रॉब्लेम जाता आतां तुमी कितें उदक आमी बील बी भरला सगळें टायम टू टायम बील भरता तुमी हय कालच ना अशें डेली उदक उरतालें आतां आमी केस पण जल्दी आणले सरकार कितें म्हणटा पिवपाची गरज ना मुख्यमंत्री पिवपाची गरज ना म्हणटा मंत्री पिवपाची गरज ना म्हणटा आमदार पिवपाची गरज ना म्हणटा अरे तुमकां ह्या न्यूज चॅनलांनी मागीर न्यूज पेपरांनी सोशल मिडियान तुमची नजरी आणले कळना तुमकां आदेश दिवपाक कळना आज हे महामंडळ कोणा कडेन आसा सरकारा कडेन आसा न्ही हे चेअरमॅन कोण रुलींग सरकार रुलींग पार्टीचो आमदार न्ही हांगचो आमदार कोण रुलींग पार्टीचो न्ही ह्या लोकांनी आमकां आदेश दिवपाक जाय न्ही ते आदेश दिल्यार ते येतले न्ही तुमकां समज लोकांले कोण न्ही केला जाल्यार तुमी कशें करूं शकतले बरोबर तुमी सिरियस आसा तेन्ना कम जातलें आज पळय आमी काल वचून तांकां आमची डेलिगेशन वचून तांकां मेळ्ळें त्यांची सगळी नजरी आणली सविस्तर मागीर सांगलें कितें आसता ती परिस्थिती काणकोण बस स्टँडाची ते आज इमिडिएटली दुसरे दीस आयले कॉलवर तांकां जो पर्यंत जो सारकें समजोवन सांगना तो पर्यंत येना न्ही आज सगळी तेंची टीम आयली आमचो मडगांवचो आमचो MD आयलो मागीर बाकीचे कितें इंजिनियर्स आयले आनी आतां सगळें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी आतां म्हाका दिसता ह्या इन्स्पेक्शना नंतर तेंगेले हांगा कितें कितें प्रॉब्लम्स आसात जे मेंटेनन्साचे रिपेर्साचे ते हाती घेतले ते म्हाका सांगलें आसा काडटा तेन्ना तांकां सॅनिटायझेशन फी लावपाक जाय लायल्या नंतर तुमी तेजे कडल्यान कितें आसलें ना ते आतां दितात आमचे मॅक्झिमम जर कचरो पयलो फॉर एग्जांपल वेट कचरो ते शॉपवाल्यांचो तयार जाता आनी ड्राय कचरो आमी समजपाक शकता की खंयचे तरी पॅसेंजर हाडून फॉर एग्जांपल प्लास्टीक बॉटल्स आनी ते दुसरे खंयच्यान तरी हाडून उडयता आसतले बट वेट जो कचरो आसा दॅट इज अ मेजर पार्ट जो आसा तो हांगा सगळ्या शॉपा वयल्यान जाता आनी तो शॉपाक जर सॅनिटायझेशन फी लायत अलॉंग वीथ द ट्रेड लायसन्स जाल्यार तेजेर खंय तरी तो कंट्रोल हाडपाक शकता पूण ट्रेड लायसन पे करपाक जाय न्ही ते तुमचे कितें रोल आसता तुजो ट्रेड लायसन पळय ट्रेड लायसना खातीर जर ते अप्लाय करता आतां फॉर एग्जांपल एक शॉप ओनराक जेन्ना शॉप दिलें तेन्ना ताका तो ट्रेड लायसन काडटा ताका जी NOC जावं ताका जे कितें कदंबाच्या मार्फत जे कितें जाय तें आमच्या डिपार्टमेंट तांच्यान आनी सादारणपणे तुमकां ह्या इतल्या हांगा शॉप्स आसा ताजे कितें रेवेन्यू मेळटा अरावंड ताजो आतां जर टोटल रेवेन्यू आमचो बसत जाल्यार अरावंड 8-9 लाख सुमार जाता